माझ्या बायलेचें नाव चित्रा बाबू शेटे. आणि कितली वर्सां तुम्ही हो धंदो करता? वर्सां खूप झाली, खूप वर्सां जाली. मदीं माझो स्टॉप आसलो, मी सर्विसीक लागले. परत मी आता सुरू केलं तर 10 वर्सां जाली, सारकी 10-12 वर्सां जाली. दूध खंय घालतात तुम्ही? गायत्री सोसायटी घाली दूध मी. दर कमी मेळा कारणान मी प्रायवेट विकला, कित्याक म्हाका लोन आसला न्हू. लोन आसला तर फारीक जावंक आसला म्हणून मी प्रायवेट घातला. ते हे म्हणतात सगळा दूध म्हाका डेरीन हाडून घाल म्हणतात. खंयची डेअरी ती? गायत्री सोसायटी. हां, तेंचे काय म्हणणे हा? सगळा दूध तू हय घाल म्हणून सांगता. हां, थंय रेट काय मेळता लिटरा फाटल्यान? 22 रुपया. आणि तुका प्रायवेट कशें मेळता? म्हाका 80 रुपया दितात, कित्याक गाडयेचो पेट्रोलाचो बी धरून ते 80 रुपया म्हाका फारीक करतात. हां, ते दूध खंय घालता तू? फक्त कोरगांव? कोरगांवातच घालता, फक्त कोरगांवात. आणि वयल्या कोरगांव आणि ह्या कोरगांव. हां, त्या सोसायटीन तुमकां लोन दिल्लो बी ना, काय? म्हाका लोनय दिवंक ना आणि असं माझ्या कडसून पेपरय घेवंक ना की बरोवन की कायमचा दूध तू हय घालूंक जाय असं. हां, मागीर कित्याक म्हणटात ते की हयच घाल दूध म्हणून? त्यांचं कितें फायदो आसतलो न्हू तांकां, म्हणून ते हय घाल म्हणटा. पूण मी म्हणते काय, माझा लोन फारीक जायसर मी प्रायवेट विकतलो आसलें. मागीर आतां उरलेले म्हाजे 17,000 खाली. म्हाका नोटीस सुद्दां येयलो आहा 17,000. पूण तेंच्यांनी म्हाका म्हणलें हूंयच घाल दूध. म्हटलं म्हाज्यार जावचा ना, कारण दर तसो म्हाका मेळना ना. पूण आतां मी असं ऐकलं फार्मराच्या तोंडासून, आणि म्हाका फार्मरांनी बुकाय सुद्दां दाखयली. एकदम डायरेक्ट 8 रुपया वाडयले लिटराचे. ते कोणी वाडयले काय वाडयले ते खबर ना. गोवा डेअरीन वाडयले जाल्यार चॅनलांचे सगळ्या चॅनलांचेर येतलो आसलो. सगळ्या चॅनलार येतलो आसलो आणि आमकां कळटा. पूण ते ना. तुम्ही कंप्लेंट कित्याक केलात ती रजिस्टराकडे? माझं दूध कित्याक घेयना ते. हां, सोसायटी घेयना. आणि तो प्रकाश शेट्टीन म्हाका, म्हणजे जेव्हा मी प्रकाश शेट्टी हो कोण? दूध नसलेलो फार्मर हा वचून. आणि हे रुला प्रमाणे ते चेअरमॅन कोण सध्या त्या संस्थेचो? प्रदीप घाट. हां प्रदीप घाटाचेर मी आरोप लायल्लो हां की म्हाका जर दूध घेयना. तो मी तेंच्याकडे जनरल बॉडी मिटींग आसली जेव्हा न्हू, तेव्हा म्हाका हेनी लेटरय करूंक ना. माझा आणि 3 वर्सां जेचा दूध बंद आहा तेका लेटर केला. आणि हेंच्यांनी म्हाका बंद घेवंक नासला हेंच्यांनी म्हाका. तेव्हा म्हाका कळ्ळें मिटींग आहा म्हणून. मी अचानक मिटींगेक गेले. 10:30 गेलो. 10:30 गेल्यार थंय चेअरमॅनच ना. आणि बाकीचे फार्मर आसले. बाकीच्या फार्मरांक मी सांगला असं असं चेअरमॅनान केला. ते म्हणाले तो खोटो बोलता आणि तुझं सगळं ह्या खरं हा म्हणाले. तेव्हा दूध हाड. मी म्हटलं दूध हाडटय. पूण त्यांनी म्हाका सांगलं काय, तोंडी दूध नाका म्हणून. त्यांनी लेखी दिवंक जाय बरोवन. मी सोमता दूध घेवन येतो. कित्याक चेअरमॅनाकडे गायो आहात, तो घालता दूध? एकच गाय आहा तेच्याकडे. पूण तितक्या दूध ना. ज्या चेअरमॅनाचे हेका पदाक जा दूध जाय, आता त्याच्याकडे दूध ना. अशें सोसायटीचो नियम आहा की शेतकऱ्यान फक्त सोसायटीकच दूध घाला, भायर घालूंक जायना असो काय नियम रूल ना. आहा? नियम असो ना त्याच्यावर. पण आम्ही आनी काय बॉन्ड पेपरय बरोवन दिवंक ना की आम्ही तुकाच घालतलो दूध, किंवा तुझ्या रूल प्रमाणे दिवंक कांयच ना त्याच्याकडे बरोवन की आम्ही तुकाच घालतो. आमकां जाय ते फार्मरांक असं ह्या खुसरे दूध घालू शकता फार्मर. पूण थोडा फार तरी घालूंक आयडिया. दिसाक कितले घाली तू दूध सोसायटीक? लागी 8-9 लिटर घाली मी दूध. आणि उरलेलं दूध मी म्हणजे गिऱ्याक खाता घाली. बाकीचं उरलेलं मी 8-9 लिटर घाली तेका स्वस्तेक दूध. आणि तुमचो काय व्यवसाय आहा? आणि काय व्यवसाय ना आमचो व्यवसाय आणि काय ना. भुरगीं बी तुमकां? आमकां भुरगीं हीच आमची आता भुरगीं गोरवां तीच भुरगीं. आणि आमकां भुरगींय ना. आणि आमचं असं आमचं 17,000 लोन. आणि आता हे 2 महिने त्यांनी आमकां काय नोटीस दिवंक ना की हय बुवा तुझं असं हा दूध तू भायर घालते. तेव्हा आम्ही ह्या तुका नोटीस दिल्याला मी मामलेदाराकडे कलेक्टराकडे वचन. तुम्ही त्या संस्थेचे बी मेंबर बी आहात? हा, फाउंडेशन मेंबर. त्यांच्यानी म्हाका नोटीस. चेअरमॅनाक मेळ्यात तुम्ही? चेअरमॅनाकडे बोला सगळा झाला. जनरल बोर्ड मिटिंगेक गेल्लो, थंय चेअरमॅनच नसलो. केन्ना जाली जनरल बॉडी? 5 सप्टेंबर. आणि थंय चेअरमॅन ना. थंय सगळे फार्मर विचारूंक लागले चेअरमॅन जर होईना जाल्यार मिटिंग कशी जातली. तर हो प्रकाश शेट्टी सांगता आपूण असयतो, आपूण सगळं बघते, हँडल करते म्हणून सांगला. आणि जेव्हा तेका आम्ही ही जाब विचारली तेव्हा आंगलड येता असा दिसला. तेव्हा हेणी सांगला कमिटीन सगळो निर्णय घेतलो. पूण कमिटीचो निर्णय तो नसलो. कित्याक कमिटीचे जे मेंबर असले ते उभे झाले. त्यांच्यानी विचारलं आम्ही कमिटीन असो, तुम्ही आमकां सांग ना. त्यांनी सांगला आपला दूध हे घेयना, पण आम्ही काय बोलांक ना. सोसायटीन दूध घातल्या तुमकां फायदो आहा काय प्रायवेट घातल्या फायदो? प्रायवेट घातलो फायदो. मागीर तुमकां सोसायटीन कित्याक घालूंक जाय तर दूध? ना कसं पेन उरता न्हू. तितके काय गिरायक मेळना न्हू. आमकां 10 लिटरांकच फक्त गिरायक आसा. तेचेर आमी आम्ही दूध स्वस्तेक घालू. आयज तेंच्यांनी म्हाका जर लेटर केला ना जाल्यार मी मामलेदाराकडे कलेक्टराकडे बी वचन तेचेर काहीतरी सोल्युशन काडटले. पूण ते 2 महिने म्हाका जाले. आता ह्या पोसूंक लागीं 30,000 रुपया खर्च येता.
तो माझे पदरी गेलो प्लस म्हाका आता लोन हा लोन खंयच्या बँकेन काढलेले गोवा स्टेट बँकेन कोरगांव पूण तो लोन म्हाका भरपाक ना इजी आहा एक गाय इकली तरी माझा तो लोन फारीक जातालो पूण म्हाका अशा लोकांनी मदत केल्या तर लोन फारीक करता जाल्यार आमी दितू पयशे म्हणून निळकंठ वासू शेटये परत आमचो शंभू पांडुरंग शेटये सकाराम शेटये परत संतोष शेट्टी असले आनी खूब जाण क्रिस्तांव बी सुद्दां आशियाचो भुरगो सुद्दां एक आहा शेखर महामल म्हणून अशे खूब जाण माझे फार्मर भाव आहात ना तेंच्यांनी सगळ्यांनी सांगला आमी 200 रुपया काडून तुजो 17,000 लोन फारीक करतो पूण मी ना हेंच्यांनी म्हाका त्रासान घातलो हेंच्यांनी म्हाजेर तेजें सोल्युशन दिवंक जाय हेंच्यांनी कांय करूंक जाय ते संस्थेन म्हाका पयलीं जाल्यार बसोवंक घातलो आनी विचारूंक घातलो अरे बाबा तूं काय करतो हेचेर आमी तूं प्रायवेट इकते मरे ते आमकां ह्या जाता कांयतरी त्रास जाता कांयतरी सांग आसला म्हाका तेंच्यांनी पूण तेंच्यांनी कांयच सांग ना आनी हो प्रकाश शेट्टी सांगता संस्था लॉसान तर लॉसान संस्था केव्हा वचना ना हे तर आमकां खबर आहा आनी संस्था जेणी घडयली तो विनोद पित्रे कशी घडयली ती तेका सगळी खबर आहा तो म्हणटा आपूण नुत्या पारशातूच व्हरय पारशा त्या खंय संस्था नसली न्हू पारशा तुमच्या रजिस्टराक काय तुमकां रिप्लाय बी दिला ना अजून रिप्लाय आमकां दिवंक ना केव्हा दिलात ती कंप्लेंट 29 तारीख 29 तारखेक दिता काडले बरें 29 तारखेक दिल्या तेका ते आमी बेगीन तेंचे कडेन मागता तुमच्या चॅनला तर्फे की तेंच्यांनी एक्शन घेवपाची आनी म्हाका न्याय दिवपाचो नाल्यार हे गायी पोसूंक म्हाका जावचें ना म्हाज्या तेव्हा मी सरकारा कडेन गव्हर्मेंटा कडेन नोटीस पावयल्या सरकार म्हणटा आमच्या दारी न्हू मी आता त्याच्या दारी पावल्लो आहा त्यांनी त्याचेर आन्सर दिवपाचा म्हाजो व्हिडिओ सुद्दां तेच्या PA मोबायलाचेर आहा तेणी तो बघपाचो आनी हेचेर न्याय दिवपाचो फार्मराक जर अशें सतांक लागले जाल्यार ही बेकारी वाडटली न्हू म्हणून मी न्याय मागताय आता फार्मराक आनी प्रकाश शेट्टी सांगता न्हू तुका नोटीस दिवंक ना काय ना तूं खंय बोलपी कोण मी म्हणते तुझा दूध आहा काय तुझा दूध आहा जाल्यार ते इन्सेंटिवाचे तेजो नांवच ना गव्हर्मेंटाचो इन्सेंटीव येता न्हू तेव्हा म्हाका एनिमल हजबंड्री फोन केलो किंवा ते येयले म्हाज्या कडेन तेचेर मी त्या लिस्ट बघला त्यांचा तर ह्याचा नावच ना तर आम्ही आता ITI म्हाका ती लिस्ट मागयतलो की हो खरो फार्मर आनी कसा 130 दीस न्हू 130 180 दीस जेव्हा दूध घालतलो तेव्हा ते कमिटीन रावपाक चान्स मेळटा इलेक्शनाक उबो रावपाक जाल्यार हेची नोंद ती थंय जावंकच ना न्हू दूदच ना हो कसो इनलिगल फार्मर जाल्लो आहा थंय हेच्या खातीर म्हाका तरी दिसता आयज तो 25 वर्सां म्हणटा आपूण आहा म्हणटा 25 वर्सां आमचे पयलीं 90 फार्मर आसले आतां थंय खाली 10 फार्मर 12 फार्मर उरलेले आहा ह्याच्या खातीर म्हाका दिसता की सगळे गेल्ले आहा कित्याक हो तोंड दिता न्हू फार्मरांक चेअरमॅन बी दिना न्हू ह्याच्या तोंडाक लागच्या पेक्षा आमी दूद धंदोच बंद करया आनी खाली 4 फार्मर आमचे सुमुलाक गेलो मी 5वो म्हणून संस्था काय लॉसान वचना ना पण बाकीच्या फार्मरांनी हे धंदोच बंद करून उडयलो ह्या म्हाका सरकाराक सांगपाचा हेचेर कांय तरी पूण निर्णय काडूंक